वाटा काढून कळते पोणी कृपा सोडून सौम्या समोर येता ताची कृत्या मोती आठवून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घा दिता ताची कृत्या मोती आठवून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घा दिता सर्वेस्पर्तो देव आमचो रचना सर्गा संस्रासो एका उद्रांताच्या संसाराची चालो आपल्या सारख्यान ताणे मनशाक रूपीत केलो देखून मी जाकी बापय तो सर्वांचो बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजूची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो आयच्या देवस्तुतेंत एक आदर्श क्रिस्तांव जावन कशें हांवें जियेचें ह्या विशयांत उल्लेख आसा पयल्या वचपांत साम पावलो कोरिंथकारांक सांगता हांव जावन एक आदर्श व्यक्ती आदर्श क्रिस्तांव आनी जायते कश्ट सोंसून जेजू क्रिस्ताक हांव साक्ष जाता हांवें जियेल्ले वरी तुमी जियोंक जाय आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त सांगता मोगाच्या की व्हड दुसरो उपादेश ना दोळ्यांक दोळो माराक मार असली जायते रेगरो तुमी आयकल्यात पूण जर तर आमच्या जिवितांत आमी मोग वमताव तर मोगूस आमी लुंवताव त्या देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आमच्या शेजाऱ्यांत आनी आमच्या कम्युनिटींत आमी मोग आमी वंपया आनी मोगूस आमी लोवया जायते फावटी ह्या जेजूच्या शिकोवण्यातावन आमी पयस गेल्या आनी सुकल्या आमी केल्ल्या सर उपातकांची वळख धरया दूख धरया देवाचे बोगसणे मागया आनी बऱ्यांची विचयोंक जाय जाल्लो आदार आमी मागया सांगात आमी मागया हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या वस्तूंत बघ्यो सदांच संवकार मुरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनातिकार म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पाफो प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा तुन समचो बरवसो आनी तुन समचें बोळ आमी इतली आसक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो सगळ्या काळसान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळोवंक सदांच आमकां तुजो आदार दी ही आमी मागताव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक São Paulo
कोरिंथकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वचप. भावा भयणीनो, देवाच्या कामांत ताचे सहवावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातांव तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात, कित्याक ताणें अशें म्हणलां, आयन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें, सोडवण्याच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होच तो आयन काळ, होच तो सोडवण्याचो दीस. आमच्या मुन्यारपणाक कोणेंच दुडसनाये म्हूण आमी कोणाचेच वाटेर आडकाळ घालूंक वचना. आमच्या जिवनाच्या सर्व गणितांनी दीग सोंसणिकाये वरवीं देवाचे सेवक म्हूण आमी दाखोवंक सोदता. संकश्टामध्ये, गरजामध्ये, अडचणेमध्ये, जरबदाचे मार खाताना, बांदेत लोळोन आसतना, आमी उंचा बलायेमध्ये, पुरासाने चलवतना, न्हीद काडटना वा उपास काडटना आमी देवाचे सेवक म्हूण दाखोवन दिता. तशेंच नितळ मनान, जानवायेन, दीग सोंसणिकायेन आनी दयाळ स्वभावांनी आमी क्रिस्ताचे सेवक म्हूण दाखोवन दिता. पवित्र आत्म्याचेर, निश्कपटी मोगाचेर, आमचे शिकवण्याच्या साताचेर आनी देवातावन येवचे सामर्थ्याचेर खरी फातयेनी दवरून आमी आमच्या नितीवानपणाच्या हातेरान झुजता आनी आमकांच राखता. मर्याद वा अवमर्याद, कीर्त वा अपकीर्त हे लेखी नासता आमी जियेता. आमकां पटकिरे म्हणटात तरी आमी सत उलयता. आमकां परकी कशे लेखतात तरी आमी सक्तांचे वळखीचे. आमी मरणाचे तणेर पावलेले बरें दिसता तरी आमी जीवस आसा. आमकां मारन बडयल्यात तरी आमचेर मरणाचे फर्मात पडोवंक ना. आमी दुखांत आसा तरी सदांच संतोश भरीत आसा. गरीब तरी जायत्यांक आमी ग्रेस्त करता. कांयच नासलेले तरी आमचे कडेन सगळें आसा. देवाचे उतर हे देवाचे उडकार. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जायत ताणें आपणायला. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचे ताणें उगडास काडला. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. पृथ्वीमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकांक आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवासियानो, सर्वेस्परा जय जय म्हणा. उल्हासन गितां गावून ताका आर्सिया. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. तुझे उतर म्हज्या पावलांक एक दिवो, वय उजवाड म्हज्या वाटेचो. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, दोळ्यांक दोळो, दांतांक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता,
तुका वायट करतल्याक आड रावनाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्याक तापड मारीत जाल्यार गुवोन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बोळ करून 1 मैल चलोवंक करी जाल्यार ताजे सांगाता 2 मैलां वच. तुजे लागीं मागतल्यांक दी आनी तुजे लागीं उसणें दी म्हूण मागतल्यांक पाट परती नाका. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पावसिल्ले दीस प्रारंभ जाल्यात. दिसाक आनी राती बरो पावस पडटा. इल्लें चड न्हिदया म्हणून बगता. थंड हवो नैसर्गीक आनी स्वाभावीक. आनी अशें पावस येताना एक करणी सडावत आमच्या घरांनी आमी करता. तें जावन आसा बिवोमचें. कांय रांदवय लावची. जावंक पुरो थोडी 4 तंडल्याच्यो वाल्यो, 1-2 दुसरे खंयच्योय बिवोमची. कित्याक पावस येता, उदक आसा, आपापींत फळ दिता. आनी अशें पावस येयल्या वेळार जायती रांदवय आमी आमच्या घरांनी करता. जर तर जागो इल्लोसो आसा तर इल्लीशीपणी रांदवय आमी करता. भायर तावन कित्याक हाडचें, घरांत तावन केल्यार बरें न्ही. त्या देखून ह्या पावसिल्ल्या दिसांनी जायती रांदवय आमच्या घरांनी येता. आनी थोडी हांवें आज बरोवन हाडल्यांत. जावंक पुरो ही थोडी रांदवय तुमच्या घरांनी आसा. आमच्या घरांनी सडावत ह्या दिसांनी आसची रांदवय. बदनेकाय, बेंडेकाय, तोंडेकाय, कुंबळाकाय, सोरेकाय, तेंगिनाकाय, हलसिनाकाय, माविनाकाय, आतां लवणें जालां, बाळेकाय, पडवळाकाय, अशे जायत्यो कायो आमच्या घरांनी आमच्या कुजनांनी आसतात. पूण एक मात्र काय आमच्या घरांनी आसना, सडावत आसना. ती जावन आसा सोंसणीकाय. आयच्या पयल्या वचपांत सांत पावलो सांगता हांव जावन आसा एक बरो आदर्श व्यक्ती. आनी सांत पावलो 3 रितीर निर्दर्शनां दिता. आनी पयलें निर्दर्शन ताजें जावन आसा हांव एक आदर्श व्यक्ती. देवाच्या स्पिरितांत हांव भरलो. त्या निमती म्हजें तें सोंसणीकाय आसा. जायते कश्ट हांवें सोंसल्यात. सांत पावल सांगता जायते कश्ट म्हाका मेळ्ळ्यात. जायते अडचणी म्हाका मेळ्ळ्या. जरबंदाचे मार म्हाका मेळ्ळ्यात. पुरासण जाल्या, न्हीद नासतना रावलां, उपास कांड रावलां. आनी ह्या सर्वांच्या मदें पयले सुवातेर आसा सोंसणीकाय. आनी दुसऱ्यान तो सांगता निश्कपटी मोग. पवित्र आत्म्यान हांव बरोवन हांवें निश्कपटी मोग हांवें दुसऱ्यांक दिला आनी हांव करनसा. त्या देखून हांव तुमकां एक आदर्श व्यक्ती. आनी तिसऱ्यान सांत पावलो आयच्या पयल्या वचपांत सांगता मनशांक मानवोंची साल न्ही, बगार देवाक मानवोंची साल हांव जियेलां आनी जिवून आसा. कसली ती? कीर्त वा अपकीर्त लेखी नासतना हांव जिवन आसा. लोक म्हाका फडकिरो म्हणटा, पिसो म्हणटा, जाल्यार हांव तें लेखिना. हांव देवाचेर पातयल्लो मनीस, जेजूचेर पातयल्लो मनीस. तुमकां हांव आदर्श जावन आसा. कित्या खातीर सांत पावल कोरिंथीकांक आदर्श म्हणून सांगता. पयल्या सुवातेर जेजूच्या वेळार रोमागारांचे अधिपती आसल्या वेळार कोरिंथ शहर कसलें म्हूण आमी कळी जावंक जाय. संवसाराचेर जर तर कॅपिटल सिटी फॉर सिन अनिस्कळपणाचे जर तर राजधानी आसा तर तें जावन आशिल्लें कोरिंथ शहर. आनी जायतो लोक थंय ट्युरिस्ट जावन येतलो. आनी भोव व्हड शहर तें जावन आशिल्लें.
कित्याक आनिसपणांची करण्यो थंय फ्री जावन करयत आसलें. आनी त्या देखून आज म्हणसर इंग्लिशांत एक शब्द आमी वापरता, शी इज ए कोरिंथियन गर्ल, ही इज ए कोरिंथियन बॉय. हाजो अर्थ इंग्लिशांत आमी उलयता आसतना ते शी इज ए कोरिंथियन गर्ल तशें आमी आयकलां. ताजो अर्थ जावन आसा ते एक प्रद्वारी जिवीत जियोवचें चेडूं. तो एक आनिसकळपणाचो चलो. अजुनी तो शब्द आमी इंग्लीश भाशेंत वापरता. आनी असल्या आनिसकळपणाच्या शहरांत सांत पावल येवन जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट करता. पयले कागद न्ही, दुसरे फावटी तांकां कागद बरोवन सांगता, तुमचें जिवीत सारकें ना, हांव तुमचो आदर्श, हांव एक क्रिस्तांव जावन तुमचो आदर्श. त्या देखून मनशाक मान वता तसलें जिवीत न्ही, बगार देवाक मान वता तसलें जिवीत. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, आज आम्हा सर्वांक संदेश कसलो. पयल्या सुवातेर आमी कुटुंबांत आसा. हांव एक येजक जावन म्हज्या कम्युनिटींत आसा. आमी दुसऱ्या सांगातां जियेता. आमी परकी न्ही, आमी एक सुरो जावन आमी जियेना, कदाळे आमी सांगाता आसा. आमच्या सांगाता कोणी जाल्यार आसता, जावं पर आमची आवय बापूय, जावं पर आमची भुरगीं, जावं पर आमची भाव आनी भयण, जावं पर आजो आनी आजी. पयल्या सुवातेर आम्हा सर्वांक जाय सोंसणीकाय. जायतीं लग्न बेसाक रेगल्लीं आज डिवोर्स दितात. कित्याक सोंसणीकाय ना. मोग करूंक तांकां ना म्हणून न्ही, सोंसणीकाय ना. एकामेकाचें उणपण स्विकार करूंक साध्य जायना. एकामेकाचें उणपणा निमते लढाई जाता. सोंसणीकाय जिवितांत ना. त्या देखून पयल्या सुवातेर म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या काजारी जिवितांत सोंसणीकाय जाय. जर तर हांव एक सोंसणीकायेची आवय, हांव एक सोंसणीकायेचो बापूय जाल्यार म्हजी भुरगीं म्हजी देख घेतलीं. जिवितांत कितले कश्ट आयल्यार ते वड करिनासतना, लढाई करिनासतना कुटुंबांत सोंसणीकायेन जिवोवचें तें मौल्य आमी आमच्या भुरग्यांक आमी दितले. दुसरें, निश्कपटी मोग आमी करूंक जाय. स्वार्थी मोग न्ही. म्हजेच जिविताक बरें जायचें, म्हाकाच सर संतोष मेळा जाय, हो जावन आसा स्वार्थी मोग. हांव न्ही, म्हज्या घरांत असली सर संतोशान आसा जाय. हांव म्हाकाच दुसऱ्यांक दिता, तो जावन आसा मोग. कशें एक आवय आनी बापूय काम करतात, मेहनत करून काम करतात आनी ताजो फळ ताणें तांच्या कुटुंबाक वा भुरग्यांक दितात. तो जावन आसा निश्कपटी मोग. आनी आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय. आमचे कश्ट आमच्या भुरग्यांक आमी सांगूंक जाय. तवळ मात तांकां समजतलें, म्हजो पाप्पा, म्हजी मम्मी कितली कश्ट करता. ताप आयल्यार घरचें काम करता, कितले कश्ट काडून भायर म्हजो पाप्पा काम करता. आवय बापूयनी आज करची बोव व्हड एक मिस्टेक जावन आसा. आमचे कश्ट आमच्या भुरग्यांक आमी सांगना. हांवें कश्ट काडले पुरो, म्हज्या भुरग्यांनी कश्ट काडूंक नजो. तुमचे कश्ट तुमच्या भुरग्यांक सांगा. तुमी काम करतले कडेन जर तर उणेपण आसा, तुमच्या भुरग्यांक तिळशिया. तवळ तांकां समजतलें तुमचो मोग कितलो. इतलें कश्ट काडून तुमी काम करतात, भुरग्यांक समजतलें, भुरगीं तुमची मोग करतलीं. त्या देखून निश्कपटी मोग तुमचो जावन आसल्यार तुमच्या भुरग्यांक शिकया. तुमी भुरग्यांचो मोग करतात. आनी तिसऱ्यान, देवाक मानवची तसली साल आमची जावं दी. जेजूच्या उतरां प्रमाणे, इगर्ज मातेच्या शिकवण्या प्रमाणे त्या देवाक पातयेवन पवित्रत्वाच्या बळान जियोवचें भाग तो आमकां दिवं दी. आनी अशें आयचे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना मोगाच्या भावांनी भयणी, जर तर हांव म्हज्या कुटुंबांत एक आदर्श व्यक्ती जालो तर सगळें म्हजें कुटुंब बदलतलें. जर तर म्हजें कुटुंब एक आदर्श कुटुंब जालें तर सगळें म्हजें सेस सांबार बदलतलें. जर तर सगळें म्हजें सेस सांबार एक आदर्श कुटुंब जाल्यार सगळो संवसार बदलोवंक आमी शकतले. हांव त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, त्याच जेजू क्रिस्ताक आदर्श जावन घेवया आनी सांत पावलोन शिकोवची ती 3 मौल्यां आमची करया. ती जावन आसा सोंसणीकाय, दुसरो जावन आसा निश्कपटी मोग आनी तिसरें जावन आसा देवाक मानवची ती साल. तसो देव आम्हा सर्वांक आशिर्वाद दिवं.
काणको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुथो बापा स्वीकार तू कर ये बापा उदारपणी आम्ही कानी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आम्ही कानी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता गे बापा कानिको गे बापा कानिको कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुथो बापा स्वीकार तू कर ये बापा म्हज्या भाव भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवितारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात बलिदान आपल्या मनाची महिमे सर्वेश्वर मानून घे देवा आमच्या बापा तुज्या मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता ताजे वरवीं आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दितात तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाचे गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो आमचे काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्याचो मोगान आमी ताजें मरण समरमतां जिव्या बावरतान ताजें पुना जिवंतपण परगडतां तिर बरवशान ताजे महिमेवंत येण्याक अतिरिक्तां देखून आतां देवदूतांनी भक्तांक सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां पवित्र 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 दळदळाचो सर्वेस्पर तूं सर्गाने संसार तुज्या वैभवान उमसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता तुका जय उमसर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासोद समर्पूंची त्याच परेच्या वाणसतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावर्तसो गुड परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरण आसतना पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता
आनी हो जिवीत सुवंड आनी सोडवणेची काळस तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल आमी सुमेजतां. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेजतांक तुजे परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेजतांची दया कर म्हणून आमी मागतां. अंकारी मोरये देवाचे माये सांगती बगेवन दर दुतांनी सरुकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून दरची आजच्या मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन आमी म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेलां पळयता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां तळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान उतरयतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी सुसरचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी सुसरचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी सुसरचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमे जेजू क्रिस्त. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडलेली ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपुणें मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. बिडाय करूंक तूं ये, तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावया. लागीं ये
tu vegie Tunzau na sai vusmar Kalok pas down down so Morna kalok nivra Amar jivit labam so Uswat pangkar jivit labay Sargi nivasak pavay Jesu tu ye kalsam Tu ye Bidar karung tu ye Tujhe समोर आयल्या तू काराकून रावल्या लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या हातांतले आम्ही घेतला ते जेजूच्या कुडे रक्ताचे जेवण तुझे सोवे आमच्या एक पोटाची खुणा ह्या जेवणा वरवीं तुझ्या पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एक कोड दिसान दीस वाडय ही आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोनयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडता. देवाचे वडकार. तुझ्या विण्यात सभासर्यो आसा तांतली एक सावकां अत्रेकता. तुझ्या विण्यात सभासर्यो आसा तांतली एक सावकां अत्रेकता. तूं विणे खेळटाना सरी मुजी स्वरान बदली मधुनाथ वळखतली. तुझ्या विण्यात सभासर्यो आसा तांतली एक सावकां अत्रेकता. तुझ्या विण्यात सभासर्यो आसा तांतली एक सावकां अत्रेकता. मोकाळ पुत्रा सोवे आमकां आशीर्वाद दी आमकां. Băieți krwi, dărăm cam ce doam, ce zis mătle, papa și ptaci ne poici, ce navi, amen.